नमस्कार अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलला पुरा जना काही स्वागत आहे. 1 वर्ष पुढे द ओरिजिनल बिस्कुट रोटी म्हणून सांगून आम्ही एक व्हिडिओ घालेला आमगेल्या यूट्यूबारी त्यातनं मग तांत पूरा जनाने कमेंट घालेले कसं म्हणारी हे वय माय कण्णूर बिस्कुट रोटी घाली म्हूण सांगून म्हाका तेन्ना गोत नाशिल्लें. तशें हांव तें सोदून जेतन पळय म्हाका ही मनीश मेळ्ळी आमगेली गीताक्का कण्णूरची गीता प्रभू. आता गीताकाने बिस्कुट रोटी काणी पुरा म्हाका सांगले ते पुरा हांव तुमकां सांगता. आतां फस्ट रेसिपी तांणी सांगिल्ली सांगता हांव. 1 पाव उड्दा दाळ्यांगा 3-4 उड्दा काण धुवन तिंबत घाला. 1 गंट तिंबोका ते 1 गंट तिंबू भितर आमी हाजे भायली पीठ कोरया. ते फस्ट फिल्लिंग हाकता उड्दा दाळी हे आतां भायली पीठ कोरया. बिस्कुट रोटी म्हणकुळ्ळें ताका भायल पीठ जावका ना. हांव हांगा 1 पाव मैद काडला. खाली मैद घालच्याका आकपळ्याची 1.5 चमचे तूप हांव तापोवन घाला. हें गीताकान म्हाका वॉयस मेसेज पेटयलेलें कण्णूरा दुखून तेज फॉलो करून केलां हांव हांगा. हाका त्याल जो तूप खंयचे एक घाली म्हणाल गीताकान नातल्यार दोनी मिक्स करून घाली म्हणून तशें हांव तूप घाला हांगा. तूप घाल न्हू हे हाता बोटान पळयाचें करून मिक्स कोरका केन्नाय खंयचीय बिस्कूट रोटी आसा पुरो संजीर आसा पुरो ताका अशी तेल तापोवन घालचें आसा. ते हातान अशें मिक्स करचें का साटी धरचें म्हणटाचें. अशी केल्यार मात्र आमगेले बिस्कुट रोटी कुरकुरी जाता. बिस्कुट रोटी आसा पुरो तुकडे आसा पुरो ते कुरकुरी जावका जाल्यार हें 1 पोर्शन करूं का. आतां हाका हांव थंड उदक घाल न्हू मीठ घालना हांव तावळ पळयलां न्हू तुमी. आतां थंड उदक घाल न्हू हें कालोवन घेता. मस्त टायट जायनाय मस्त लूज जायनाय पिठा हद जावका तें पीठ आपणा हद कालोवन घेतलां हांव लायक करून. मैद केन्नाय काडला हितून हून उदक घालून नजा थंड उदक घाल न्हू कालोवन पळयाची लायक हदच मैदाचे भायले कवरींग हांव करून दवरलें. आतां हाका हांव गट्टी धांकून दवरता. हें ओपन सोडचें नजा तें ड्राय जाता. आतां पळय उड्दा दाळी 1 गंट तिंबली 1 गंट तिंबतना पळयाची 1 उड्दा दाळ अशें करून बोट्टान धरल्यार 2 कुडकी जावका तें ताजें हळद. आनी हाका कसो पुरो घालूस म्हळ्यार 1 चमची सोय 1.5 चमची सोय कांतून घेतलें हांव हांगा. आनी 4-5 तर्ण मिरसांग तिकी तर्ण मिरसांगी आनी करबेवा कोच्चोल सपूर शिंदिलेलो. आतां हें वाट्टूचें मेन पळोवका म्हूण म्हळ्यार गीताकान तशें पळय वाट्टूचें कसो म्हळ्यार ते उड्दा दाळीचे जस्ट 2 कट्ट जावका तितलेच. त्या खातीर वाट्टूच नाका ग्रायंड बटन करचें नाका. पल्स बटन आसा पळयाची पल्स बटन जस्ट 1-2 वेळा गर्र केल्या जाल्यार गर्र करून ओपन करून पळया ते 2 कुडकी जाल्यार ताका पयस चड नाका पीठ सोडूनच जितें. आतां ते उड्दा दाळ काण घेतली हांवें आनी पळयाची तर्ण मिरसांग सम तिकी जावका ते तुमी बारी तीक आसा 4-5 तर्ण मिरसांग घालून 1 पंत तेच 5 भितर क्रश करून काण घेतलें. आनी हाका नेक्स्ट आसची फण्ण हाका 1-2 चमचे नारळेल तेल हून केलें. हून करून तरी हाका 1 चमचे सासम पटपट जेतना आमी ते करबेवा कोच्चोल करून दवरला न्हय ते घालचें. ते घालून लायक करून चाळून घेवचें. चाळून घेवन जेते पळय आतां हे करबेवा कोच्चोल बावो. आतां हांव गीताकाल खबर सांगता. गीताकाले कण्णूरा भितर कोमल विलासम म्हूण सांगून हॉटेल आसा खंय 108 वर्स जालें खंय तें हॉटेल 1918 भितर तांगेलें हॉटेल ओपन जालेलें खंय. घेता हांव करबेवा कोच्चोल बावले कुडले तर्ण मिरसांग आमी क्रश केलेले पळय ते घाले. आतां हांवें 1-2 मिनीट बावोका तवळी 108 वर्स दुखून म्हळ्यार 4 जनरेशन दुखून तें हॉटेल जेता आसा. इतलें स्पेसिफाय करून सांगच्या कारण कसं म्हळ्यार ही बिस्कुट रोटी ओरिजिनली तांगेल हॉटेलां भितर तांगेल मालगडान केल्लेली खंय स्टार्ट केल्लेली खंय ही बिस्कुट रोटी. तें देखून हाका कण्णूर बिस्कुट रोटी म्हणचे हाका पळयाची. आतां हांव हिंगा पिट्टी घाली हिंगा पिट्टी सम चडती 1 चमची घाली लायक हिंगा पुरून येवका. ते हिंगा पिट्टी पुरून बोळयले कुडले हाका हांव सोय कांतून दवरला पळयाची व्हड 1 चमची सोय घालता हांगा हांव. सोय घालून तेवय तशीची 2 निमिश बावो कांत भितर. गीताकान सांगचें कसं म्हळ्यार ही सोय घालून बावयल्यार आमी फ्रिजा भितर पीठ एक वार जाल्यार कांय जायना. आतां पळय ते सोय बावली कुडले बावले म्हूण तांबड्यांनी कोरका म्हणना जस्ट 1-2 निमिश चिक्की ड्राय जावताय. आनी ताका आमी हें आतां उड्दा दाळ पळयाची पिट्टी शिकोवन दवरला. क्रश करची मात्र उड्दा दाळ हांव सांगू तुमकां एकाची जस्ट 2 कुडको जावका मात्र पल्स बटन ओतून कोरका. ते आतां उड्दा दाळ्याक घालतात पण चिक्की मुद्दशी आसना हें पीठ सोडूनच जा. आतां हांव 2 निमिश चाळून घेता. आमी हाका खंयी मीठ घालनी 2 निमिश चाळून घेता आनी तें पळय पिट्टी जावन येता लायक चूर्ण अशी जाती. 2 निमिश चाळून जेतना तंतू उदका पयशे ना तंतू आसल्यार आमी तें चाळतन वता. आनी हाका आमी मिठा पिठी घालची. हाका कितलें हळता जावका पळय तितलें हळता मिठा पिठी घालून चाळल्यार आमगेलें चूर्ण हांगा रेडी जाता.
अत्ते कण्णूरचे गीताकाल बिस्कुट रोटी म्हळ्यार तांगेले मायंकी स्टार्ट केलेले काही बिस्कुट रोटी भारी डिमांड आशिल्ली काही एक डिफरंट नमुने बिस्कुट रोटी तांणी काही ऑर्डर येईल तशी पेटोवन दिता आशिल्ली काही आत्ताही कण्णूरांत गीताकाक डेली हे बिस्कुट रोटीचे ऑर्डर आसा पळया आमकां केन्नाय पुणी देवांचल आशिल्ल्यार कण्णूरा वचून गीताकान करचे बिस्कुट रोटीचे शूट काण घेवन येवया म्हूण लागलां हांवें पळया देव केन्ना आमकां ताका एक संदर्भ दिता म्हण सांगून आतां आमी बिस्कुट रोटी करून घेवया भायलें पीठ आमी तें पुरी पीठ काण गूळ कोरून अशी पुरीशी लायक कोरून लाट्टून घेवन जातरी तांतू भितर पळय आमगे स्टफिंग भरून जातरी चंद कोरून सील करून घेवका तें सील करून जातर पास एक चंद करून लाट्टून घेवचें मस्त पातळ करून चिकी दाटीशी लाट्टून घेवका शाणाव तेल तापत दवरला तेल लायक तापोवका लायक न जावका जाल्यार दुवर येवचें ना जाल्यार सम तापोवका व्हड असो व्हड उज्जारी हांव बिस्कुट रोटी घालून घेतला तातूंत भितरी तें फुगता म्हणटना चिक्की उज्जसाण कोरका आनी तेजेर पळय अशें करून तेल घालून अशी ओगूर आमगेले ते दायेन अशें करून मारून घेतल्यार ती बिस्कुट रोटी लायक फुगून येता पळयाची अशें आतां आनीक घालचे जाग सांगा तुमी चड व्हड कायली पडको दवरून चड ते तेल घाल्यार मस्त बिस्कुट रोटी एका पंत घाल येता तशी पुरो बिस्कुट रोटी एका पंत लाट्टून दवर येता मागीर एका पंत तळून काडी येता आतां लायक जावन एक सायड फुगून आयली आतां आनीक बिस्कुट रोटी तशीची लायक फुगून आयल्या हे बिस्कुट रोटयेचे स्टफिंग गीताकान सांगल्या वरी कितले दिवस दवर येता हांव फस्ट एक पंत कोरून 2-3 दिवसान वापास बिस्कुट रोटी केल्ल्या ही आतां दोन्ही गोल्डन कलर पळय समज लायक क्रंची क्रिस्पी जावन भाजून आयले हे तळटन कसं पोरून बळगत वासरे भितरी तुमी पुरो जनांनी एक पंत पूण एक ट्राय करून पळोवका पण लायक क्रंची बिस्कुट रोटी तोळून आयली आतां हांवें हांगा एक प्लेटार दवरला पळयाचें म्हाका तोंडां उद्दा येतस हाका तांणी कण्णूरां भितरी खारा रोटी म्हूण सांगची काही खारा रोटी जेवो बिस्कुट रोटी जेवो आनी तो टेस्ट अंतू सुपर एक पंत ट्राय करूं काची इतली लायक रेसिपी आमकां सांगून दिलेले आमगेले गीता काका मिगेल तरपेनय तुमगेल तरपेनय धन्यवाद.